दीस शुक्रार ऑगस्टाची 15 तारीख 2025. कुंवार मरियेचें स्वर्गारोहण तशेंच भारताचो स्वतंत्राचो दीस. पयलें वाचप जो हांव केल्ल्या उगडापणांतलें अध्याय 11 वळ 19a, अध्याय 12 वळ 1 ते 6a आनी वळ 10ab. तेदवां सर्गीन देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतूं आसली दिश्टी पडली. तवळ जगलांनी धांवलीं, गाज आवाज जालो, घडघडे मारले, भूंयकंपणी जाली आनी कर्यांचो पावस वतलो. तेदवां अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती भरलेली गर्भेस्तीन आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मारताली. तेदवां अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टीक पडली. एक महासर्प उज्याबरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताच्या हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3त एक वंटो ताणें मारून जडावन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भूंय पडिल्ल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. हो सुतो लोंगटाचे बेतकाटेन सर राष्ट्रांवयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शिंयासणा हुजीर तक्षण उखल मेलो. ती स्त्री अरण्याक पळोवन धांवली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचें पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. तेदवां सरकार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 45, 10, 11 ते 12 आनी 16. श्लोक. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. तुज्या स्त्री परिवारांत राजकुंवरणी आसात. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा तीस पाटाची राणी. श्लोक. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक धुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. तुजो खाशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो, ताची सेवा भक्तीन कर. श्लोक. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरांत ती भितर सरतात. श्लोक. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. दुसरें वाचप सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 वळ 20 ते 27 पर्यंत. भावा भयणीनो, आतां निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतलीं उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण येता. जशें आदावतें समेस्त मरतात, तशें क्रिस्तांतय समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवां सर्व राजवटकी, अधिकार आनी पदवी तो नास करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो.
कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां थळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. मोरयेक सर्गी उखलून व्हेल्ल्या देवदूताचें कोर संतोष आनी उल्हास पावतात. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वोळ 39 तावन 56 पर्यंत. देवदूतान मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें मान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशीन आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. तेवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट. संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले भासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयिल्ली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी 3.5 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव सोम्याची चरणदासी. म्हजे तें जावं ताची खुशी म्हणून साल्वासावाच्या इतिहासांत मोरयेन सर्वेस्पराचें आपोवणें मोगान स्विकार केलें. हें आपोवणें मनशाकुळाक पातक्यांचे बंदडेतावन सुटका दिवंक कारण जालें. अशें क्रिस्ती जिवितांत महत्वाचें स्थान मोरये मायेन घेतलें. ह्या वर्त्या त्यागाची माता अख्ख्या संवसारार क्रिस्ताचो प्रकाश फांगच्याक तिणें देवाच्या उतरांक खालतीमान घाली देखून तिका सर्गी घेतलो संभ्रमाचो दीस आयचो. देवाचें योजन कसलें म्हणून तिणें सवाल केल्ले ना. बगार शक्तिवंतान म्हजे थंय विचित्रां केल्यान म्हणून आपली सगळी जिणी ताच्या पांयां मळी समर्पून आम्हा पातक्यांक सर्गी वाटेक दिवो जाल्या. ह्या संवसारी मोरी एक निस्वार्थी आवय जावन सर्वांची माता जाली. तिचे नितळ काळीज तिच्या रसनारांतय दवरलेले अखंड पातयेणेक जेजू तिका उंच उबारता. आज भारताचे सुटकेचो दीस. सुटका हाडूंक कारण जाल्ल्याचो उगडासकाण उपकाराटोचो दीस. मोरये मायेन आमकां पातकाच्या बांदपासांतल्यान सुटका दिली तर आमच्या पुर्वजांनी आमच्या राष्ट्राक बचावी हाडली. आज विविध बुलोवण्यांक अमाल पियोवण्याच्या मादक वस्तूंच्या बंदडेंत आसच्या भाव भयणींक सुटकेची गरज आसा. ग्रेस्त आनी दुबळ्या मदलो अंतर
वाडत आसा. असले साबार बंदपास आमचे भोंवतणी आसात. हे सर बंदपासांतावन सुटका जोडूंक आम्हा पापियांक मोरी आदर्श.